Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. जे जो तर हिंगा बारीक सो स्पार्क जाता जाल्यार खंय तरी उजो पेट्टलोच. सो असो तो गजाल ती भायर पावली. आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगला डॉक्टर प्रमोद सावंताक की आमचे कडेन स्थिर सरकार आहा, स्टेबल गव्हर्मेंट आहा, आमकां आनी आमदार दुसरे पार्टीचे आमी घेवपाचे न्हू. BJPचो ब्लॉक सालिगांव आहा, शिवोले ब्लॉक आहा, तांकां कितें म्हणून सांगतले. म्हाजे कडेन कसलेच उलोवप जावंक ना कोणाचें, पूण जेन्ना म्हाजे कडेन एडवायजाक येयले, आय डोंट वॉन्ट टू नेम एनीबडी, आय टोल्ड देम व्हेरी फ्रँकली दीस इज नॉट द टायम टू मर्ज. पॉलिटिक्सान कितेंय जावंक शकता, तें म्हाजे कंट्रोलान ना. But I am not any way connected in this move. Right now, this move of merging or is put on hold or whatever. But you can never know tomorrow what can happen. The move can start back again. There could be a merger also. You can never know what can happen when. शिवोलेचो गोवा फॉवर्डाचो आमदार विनोद पालयेकर सांगता ते प्रमाण ताका आमदार करूंक BJPच्या मायकलाचो हातभार. मायकल म्हणटा परुळेकार आनी मांद्रेकारान ताका शेजारी आमदार म्हूण प्रचाराक आपयल्लो सुद्दां ना. हे गजालीक लागून आपूण जिखला म्हूण एक वेळ पालयेकाराक खंय दिसता आसुये. कोणाक अशें दिसता की हांवें हेल्प केलो जाल्यार तो म्हाजें नांव खंय तरी वयर काडूंक शकता. तितून कांय उलोवन फायदो ना. बट आय डीड नॉट गो टू कॅम्पेन एट दॅट पर्टिक्युलर टायम. त्या टायमार आमी कॅम्पेन करूंक वचोंक ना थिंगा शिवोलेन आमचे BJP कॅन्डिडेट नायदर सालिगांव. म्हणजे म्हाका इनवायट करूंक नासलो. विजयान ताचो पक्ष आनी आमदार सांबाळचे म्हूण मायकल ताकाय सल्लो दिवन मेकळो. Vijay has to take care of his political party because it's the first time he has formed a political party, that is Goa Forward. He has to take care of his two MLAs. आमी जयेशाक गाठलो. तो म्हणटा मायकलाक स्टोरी करपाची संवय. टॉपीक खंय क्लोज जाला, तो खंय गोवा फॉवर्डानूच ताची फुडली वेंचणूकूय गोवा फॉवर्डाच्या टिकेटीचेरूच. It's a rumor and which is being racked up at a specific time when there are a lot of issues happening in the state, when there are a lot of fights happening between the MLAs. त्यांना to get away with that, हांवें अशें आयकलें की रोहनाच्या मायकला भितर फायट जी आसा पळय ही पर्सनल फायट त्या लेवलाक गेल्ली आसा. प्रोपागंडा सगळो फूल मायकल करता आनी मायकल वॉन्ट टू बी रेलेवंट. एक रेलेवन्स पॉलिटिक्स म्हणून आसता पळय दॅट यू नीड टू शो अ प्रेझेन्स. तूं चड टायम डॉर्मेंट उरूंक शकना. मायकलाची म्हाका एक हें दिसता की ही गेट्स इन टू अ फायट विथ वन ऑफ द सम स्टेक होल्डर्स, either it be a MLA, a minister or a bureaucrat or an officer. So it is discussed and Michael's importance is there. This is one style of politics also. कित्याक आनी तेणें परत जेन्ना इश्यू इज completely closed, why he has to come and give a clarification. When his party seniors have said that अशें कांय डिस्कशन जावंकूच ना म्हणून. आतां इवन हांवें पॉयंट ट्वीट केला आनी तो इश्यू क्लोज केल्लो. विनोदान आपणी एक फेसबुकाक खंय तरी घातलें आनी इश्यू क्लोज केल्लो. परत मांद्रेकाराक दिलीपाक स्टेटमेंट करपाचो तेच्या फाटल्यान कितें हेतू आसलो. परत मायकलाक तेजेर आनीक डिस्कस करपाचो कितें हेतू आसलो. पण तुम्ही गोवा फॉरवर्डान आसतले आनी फुडले इलेक्शन आय हॅव मेड इट व्हेरी क्लियर. गोवा फॉरवर्डाचेर एंड लेट अस पुट एन एंड टू दीस क्वेश्चन हियर. आनी हे क्वेश्चन परत रिपीट करचे न्हू. आय विल बी विथ गोवा फॉरवर्ड. आनी फुडले इलेक्शन तुम्ही गोवा फॉरवर्डाचेर कॉन्टेस्ट करता. ऑफकोर्स